सेजा गोवान काढून उडयल्ल्या दिवचलच्या कामगारांचो पीएफ आडकून पडला। तो दिना तो मेरेन वचचे ना आनी सेजा घरातल्या ऑफिसरांकी भायर सरपाक दिवचे नात अशें म्हणत सेजाच्या कामगारांनी आयज पणजे सेजा घरा मुखार आंदोलन केले। 8 महिने जाले पगार दिवंक ना म्हणत दिवचलचे सेजा कामगार आयज पणजे सेजा घरा मुखार जमले। कोर्टान आदेश दिवनय कामगारांची शिल्लक सेजान दिवंक ना अशें तांचे म्हणणे। कामगारांक पुलिसांनी गेटी भायरच आडायले। त्या उपरांत खुबळिल्ल्या कामगार मिडिया कडेन उलयले। पळयात। 23 जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेस केले कितें म्हणून तुमी फाटल्या वर्सा मिडिया आसले कितें म्हणून ही बिचोरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना। आतां कोण तरी ही वेदांतान कंपनी घेतल्या म्हणटा तेन्ना आमकां ते रिट्रेस केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानले कितें म्हणून ही वेदांतान घेतल्या म्हणून आमकां रिट्रेचेर क्लियर बरयल्लें आसलें कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू तो विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आहा तो दी म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेस केले आनी 5:30 आमच्या अकाउंटार तेंच्यांनी पयशे घातले। आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लॉना ते आनी कितें गेले तेन्ना पगार येत तेन्ना आमचो तो लॉना बी आसली न्हू ती क्लियर जाली। आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येत आहा कितें म्हणून बाबा आमचो पीएफ दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो परत म्हणल्यार 2 म्हयने वचोंक जाय आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजेर आमकां बरोवन दिले विदीन 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे आतां दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें आहा तेंच्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून मागीर आमी पीएफ कमिशनर गेले तेणी कितें सांगले तुमचो हो पीएफ आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून पीएफ काडूंक मेळना पयशे हेजें नांव सांगता कोण पीएफ सांगता हेजें नांव कमिशनान हे सांगता ते एकामेकाचेर धुकलता आमची इतलीच मागणी आमी ह्या कंपनीन 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिट्रेस करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचे कितें आतां दिवचें ते आमचे दिवचे जे आमची ग्रॅज्युएटी आमचे पीएफ आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता आनी जर आमचो तो पीएफ आयज दिना जाल्यार आमी आज दीसभर ह्या मॅनेजमेंटाकूय भायर सरूंक दिवचे ना आनी आमी हांगा रावतले। आमी गरीब लोक आनी हे कंपनीन आमकां 7-8 म्हयने जाले फटयता। जेन्ना म्हाका रिट्रेस केलो तेन्ना कोर्टान तांकां क्लियरली सांगलें ना की हेंचे जे कितें ड्यूज आहा न्हू ते 2 म्हयन्या भितर क्लियर करी हे अजून पर्यंत करिना। कित्याक हांव कित्याक उलयतां म्हाजो भुरगो शिकता आयज म्हाजे भुरगे 2 जाण इंजिनियर करता म्हाका आतां तांकां फी भरपाक पयशे ना हांवें म्हाजे बायलेची वस्ती घाण धरून आयज आतां हांव फी भरल्या म्हाका आतां खावपाक कांय ना हांव सोराकान जेयता एक तर अशें येता की हांव शितान पाणी घालून जेयता तांकां कांय पडलें ना। हांव कितें म्हणटा तूं म्हाका रिट्रेस केलो न्हू म्हाजे पयशे दी दिव कित्याक धरलो हांव वयता तुका कांयच म्हणना तूं मागीर रामाचें राज्य कर। आमी ऑलमोस्ट 150 कामगार आसा आनी हे ऑफिसान एसीन बसून पयशे खाता आनी आमी हे पळय आतां आमी कशे तळमळटा वतान ते पळया आनी हांकां सपोर्ट खंयच्या तरी मंत्र्याचो सपोर्ट आहा म्हणून इतके दादारी करता आनी मोदी कितें म्हणटा न खावंगा ना खाणे दोंगा आनी हे चोर खाता। आमकां तर रिट्रेस केले मरे 8 म्हयने जाले मरे आमकां पगार ना आमी कितें करपाचें सांग पळया ही लोकशाही का हुकुमशाही आनी हे तांकां चोरांक कशें प्रोटेक्शन दिता काय म्हणटा हे चोर मरे हांकां काडून भितर आतां म्हाका आमकां तेंच्यांनी 11 तारखेक दिता म्हणून कालच्या म्हयन्यान लेटर दिलां बरोवन आनी ते आतां 2 म्हयने जाले जाल्यार हे पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता। आमी लोकशाहीन जगता का हुकुमशाहीन रे आमी पाकिस्तानान जगता का इंडियेन जगता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।